नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत। आयज आमच्या बरोबर अशी व्यक्ती ते वेगळी तशी ओळख करून दिवपाची गरज ना। आमच्या बरोबर असा रितेश रवी नाईक। बऱ्याचशा जाणांक गोंयकारांक तांची ओळख ही आदले मुख्यमंत्री आमचे रवी नाईक बाब तांचे हे ज्येष्ठ सुपुत्र। बट म्हाका दिसता ह्या कार्यावळींतल्यान तांचो एक वेगळो फॅसेट वेगळे एक जे आयुष्य तांचे वेगळी ओळख आसा ती तुमच्या मुखार मांडपाचो एक आमचो ह्यो सरळ सादो प्रयत्न। रितेश बाब, थँक्यू व्हेरी मच, तुम्ही वेळात वेळ दिलो आमकां आमच्या वांगडा हे गजाली करपाक। म्हाका एक सांगा, बऱ्याचशा जाणांक जशें हांवें सांगलें की तुमची खरी ओळख मे बी तुमच्या फ्रेंड सर्कलान आसतली किंवा फोंड्या मतदारसंघ किंवा फोंड्या पुरती आसतली। बरेचशे गोंयकार तुमकां अजुनूय रवी नायकांचे चले म्हणून पळयता। तुमच्या बद्दल जाणून घेवपा खातीर आमकां खरेंच आवडटलें की एस्पेशली अर्ली डेज तुमचे ल्हानपण जे तुमचें आसलें ते तुमचें कशें जालें टुवर्ड्स युअर एड्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन। हांवें म्हजें स्कुलींग जें आसा तें आल्मेदा हायस्कूल पोंडा हांगच्यान कंप्लीट केलें। तेजे नंतर हांवें म्हाजी 11वी-12वी आमचे PS कॉलेज फर्मागुडी थंय हांवें थंयच्यान केलें। ते नंतर हांवें सिवील डिप्लोमा इन सिवील इंजिनियरींग हांगा धारवाड केलें। मागीर तेजे नंतर हांव ऑस्ट्रेलियाक गेलो, सिडनी। थंय हांवें बॅचलर्स डिग्री इन इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी हे कोर्स कंप्लीट केलो। आनी मागीर तेजे नंतर हांव आयलो आनी मागीर हांवें म्हाजें बिजनस आमचें जे हॉटेल बिजनस आसा, हॉटेल आसा 2 आमची, तशेंच आमचें ओपन हॉल आसा सनरायज गार्डन, थंय हांवें म्हजें लक्ष केंद्रीत केलें आनी थंयच्यान हांवें बिजनसाक सुरवात केली। ओके, तुम्ही यू आर पार्ट ऑफ अ एड्युकेशन सिस्टम ऑल्सो, पोंडा एड्युकेशन सोसायटी, जाका वेगळी आनी ओळख करून दिवपाची गरज ना, तातूंत तुम्ही कार्यरत आसा। ऑब्वियसली बरेचशे जाण ताजेर काम करता, ताजो प्रवासूय म्हाका दिसता बरो ग्लोरियस आसा। तुम्ही जेन्ना थंय एंटर जाले थंयच्यान तुम्ही जो मे बी टेक ओवर किंवा तुमचो जो इंट्रस्ट थंयसर तुमी एड्युकेशनान दाखयलो, ताज्या नंतरचो जो परिवर्तन थंयसर जालें ताज्या बद्दल आमकां आवर्जून सांगचें। आमची पोंडा एज्युकेशन सोसायटी आसा ते म्हजे वडील थंय अध्यक्ष जावन आसा। आनी थंय ते आयले नंतर त्यांनी खंय इन्स्टिट्यूशन जे म्हाका फार्मासी कॉलेज, मागीर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन जे BEd कॉलेज, टिचर्स आमी थंयच्यान भायर येता, कंप्लीट करून कोर्स करून टिचर जाता। तेजे नंतर M.Pharm कोर्स सुरू जालो। तेजे नंतर MSc सुरू जालें। म्हळ्यार जे पोंडा तालुक्याचे लोकांक जे पयस वचचें पडटालें गोवा युनिवर्सिटीन दुसरे कॉलेजीन म्हापसा, पणजे किंवा मडगांव, तांकां हे दारान पावलें हें एज्युकेशन। आनी तांकां खरें तांकां नाजाल्यार इतले फुडें ट्रॅवल करून थोडे इकॉनॉमिकली लोकांक शक्य नाशिल्लें इतले पयस वचपाक, सो हें तांकां दारान पावलें। आनी तेजे नंतर मागीर हांव थंय एज अ सेक्रेटरी हांव थंय आमी थंय कार्यरत आसा। हांव आनी खूब वर्सां जालीं आतां हांव थंय आसा। ते सगळे मॅनेजमेंट एज अ सेक्रेटरी हांव थंय पळयतां। आनी थंय आमी पळयलां की थंय आतां 2,500 भुरगीं आसा। आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता एक थंय इतली संदी तांकां मेळ्ळा पोंडा तालुक्याच्या भुरग्यांक। तशीच पोंडा तालुक्याचें म्हणना हांव आतां आमचे B.Pharm कोर्साक सुद्दां पेरिफरल पणजेच्यान सुद्दां भुरगे येता, पेडण्याच्यान सुद्दां येता। सो म्हाका दिसता हें आमी एक इन्स्टिट्यूशन जें केलां। म्हाका दिसता म्हाका एक प्रावड फिलींग येता की इतलें व्हडलें इन्स्टिट्यूशन हांव एज अ सेक्रेटरी हांव काम पळयतां। सो तातूंतल्यान म्हाका एक बरी सोशल वर्क सुद्दां म्हाजें एक थंय हांव जाता म्हाजें त्या हातूंतल्यान, सो म्हाका खूब खोशी भोगतात। सर, बरेचदा म्हणटा की ऑब्वियसली एड्युकेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग। आणि तुम्ही म्हाका जे तुमच्या वडिलांनी जे तुमच्या सोसायटीन आणि ऑब्वियसली तुमच्या इन्वॉल्वमेंटान जे तुम्ही जो हो हांव म्हणीत की व्याप जो तुम्ही केला तयार, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टुडंट्स, इतके सुंदर कॅम्पस आसा। आणि ऑब्वियसली फक्त फोंडा पुरते न्ही तर पेरिफरल एक्टिविटी जे एक्रॉस आसा ते भुरगे थंयसर तेजो लाभ घेता। आय थिंक दीस इज व्हेरी कमेंडेबल थिंग। कमिंग बॅक टू द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग जे म्हाका दिसता सगळे म्हजे व्ह्युअर अजून मेरेन रावले आसतले, हांव केन्ना तुमकां तो प्रश्न विचारता काय म्हणून, इज अबाउट युअर पॉलिटिकल लायफ। सर, खूब जाणांक इंट्रस्ट आसता की एस्पेशली वेन यू ग्रो यंग इन अ पॉलिटिकल फॅमिली, ऑब्वियसली यू हॅव सीन युअर फादर पॉलिटिक्सान तुमी आदी पासून पळयला, रायट फ्रॉम म्युनिसिपल इलेक्शन्स टू बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। हो प्रवास तुम्ही स्वता तुमच्या नजरेंतल्यान कसो पळयला, ग्रोईंग अप विथ द रवी नाईक? आमी ल्हान आसतना म्हाका दिसता आमी ते जेन्ना म्हजे वडील जे समाज कार्य करताले ते सगळ्या गांवांनी वताले। आनी तेन्ना आमी तेंचे बरोबर, हांव दोगी जाण हांव म्हाजो भाव आसा रोय, दोगी जाण आमी वताले। आनी तेन्ना आमी समाज कार्य ते कशें करताले, ते गोरगरिबाक कशें मदत करताले। फॉर एग्जांपल म्हाका दिसता आमी एकदां पळयलें की ते गरीब लोकांक घर बांदपाक मदत केली। थंय रस्ते नाशिल्ले, थंय रस्ते बांदपाक मदत केले।
अशें करून ते समाज कार्य करून ते जेन्ना एसेंब्लीक पावले तेन्ना सुद्दां तेन्ना आमी इलेक्शनाक सुद्दां आमी मिटिंगे अटेंड जाताले. सो आमकां तेन्ना एक आवड जाली म्हाका की एक समाज सेवा बरोबर राजकीय सेवा दोनी समज जोड जाली जाल्यार समाज कार्याक आनी चड हें मेळटा, फुडें वचपाक हें मेळटा. आनी तशें जाल्यार कितें जाता की फक्त लोकांली साथ जाय आनी ती लोकांली साथ म्हाज्या वडिलांक मेळ्ळी आनी तेणे मुख्यमंत्री जाले, MP जाले, मागीर मंत्री जाले. हातूंत खूब वेगळे तेणी पोजिशन तुमी पळयलें आनी तेंच्यान खूब लोकांली कामां सेवा जाली, डेवलपमेंट जालें. फोंड्या मतदारसंघात आतां दिसता ते सगळे हॉस्पिटल आसूं, फायर स्टेशन आसूं, बायपास आसूं आनी सगळें तेंच्या कारकिर्दीन जाला. सो तशें म्हाका सुद्दां म्हाका दिसता की जेन्ना हांव कावन्सिलर जालो तेन्ना सुद्दां म्हाका लोकांलो खूब म्हाका हें मेळ्ळो, प्रोत्साहन मेळ्ळो आनी लोकांनी म्हाका बरें मतांनी थंय निवडून हाडलें आनी हांव थंय कावन्सिलर जावपाक पावलो. हीच प्रेरणा घेवन हांव फुडें गेलो आनी म्हाका लोकांनी ते खूब भरघोस म्हाका सपोर्ट केलो आनी भरघोस मतांनी निवडून दिलो म्हाज्या वॉर्डांत. सर ल्हानपणां पासून जेन्ना तुमी राजकीय जी हें आसलें घरांत सुत्रां आसलीं तेन्ना तुमकां अशें कॅम्पेनाक बीन वचपाचें किंवा तशें यू रिमेंबर घरा कडेन ऑब्वियसली खूब लोक येता आसताले, एस्पेशली इनिशियल डेज किंवा तेच्या नंतर मागीर मुख्यमंत्री किंवा मंत्रीच्या पदाचेर पावले तेन्ना घरा कडेन ऑब्वियसली तें वातावरणूच जाल्लें. कॅम्पेनींग तुमकां याद जाता ल्हानपणांतल्यो कांय गजाली? हय, कॅम्पेनींग आमी तेन्ना सामके लोक आमचे कार्यकर्ते जे आशिल्ले सामके पोट तिडकीन काम करताले आनी बरें दिसतालें. आनी तेन्ना आमी भोंवताले, आमी ते मिरवणूक भोंवताले, मिटिंगे भोंवताले. एक वातावरण वेगळेंच आशिल्लें तें तेन्ना. आनी आमी ते सगळे घरांनी इलेक्शन टायमार आमी घरांनी भोंवताले, हावज टू हावज. तेन्ना आमकां प्रियो आशिल्ले तेन्ना फर्स्ट टायम आमी आमदार जाले तेन्ना फोंड्या प्रियो कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रियो पार्ट आमच्या हातून येतालो. त्या नंतर प्रियो गेलो, मागीर उसगांव अटॅच जालो. सो तेन्नाच्यान आमी कंप्लीट पॉलिटिक्सान आसा. म्हणजे आमी जरी आमी तेन्ना फ्रंट नाशिल्ले पूण आमी पळयताले सगळे. अजून तुमी कनेक्टेड आसा सर जेन्ना तूं ऑब्वियसली त्या टायमार जे लोक येताले थंयसर अजून तुमी एज इंडिविज्युअल कनेक्टेड आसा तांचे सगळे कार्यकर्ते? हय, आमी कनेक्टेड आसा आनी एक रिलेशन आमी दवरला सगळे कडेन. रिलेशन एक आसात आनी फुडें आमी तशें रिलेशन दवरतले. ओके, ग्रेट सर. आणि एक दुसरी इंटरेस्टिंग की तुमचो राजकीय प्रवास हो एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह एज अ कावन्सिलर फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलान जालो. पंडीत वाडा तुमचो हो कावन्सील, त्या कावन्सिला कडेन तुमी कशे रितीन पळयता? म्हणजे एस्पेशली बिफोर यू कंटेस्टेड आनी ऑब्वियसली आफ्टर यू गेटींग इलेक्टेड हो प्रवास जो आसा तो तुमी कसो इवॅल्युएट करता तुमचे परफॉर्मन्स? आतां जेन्ना हांव वॉर्ड नंबर 11 म्हाजो पंडीत वाडा जो आसा थंय हांव निवडून आयलो पंडीत वाडा. तेन्ना हांव जेन्ना घरां भोंवतालो तेन्ना हांवें सगळें पळयलें खंय कितें कितें जाय, कोणाली लोकांली समस्या कितें आसा तें आमी नोट डावन केल्ली. ते नंतर जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना म्हाका हांवें थंय पयलीं लोकांक उदक मातशें सारकें येनाशिल्लें. तें सगळें उदक तेमकां सारकें पायपलायन नवें म्हणजे उदक बरें पावलें तांकां. उदक खूब कमी येतालें. मागीर तेंचे थोडे रोड बरोबर नाशिल्ले ते आमी रोड म्हणजे ते हॉट मिक्स करून घेतले. तेच्या नंतर मागीर बाकीच्या लोकांली कितें कितें समस्या आसा बारीक म्हाज्या वार्डांत ती आमी करून घेतली. तेन्ना थंय म्हाजें समाज आतां ऑलरेडीच खूब चालू आसा आनी आतां म्हाजें ऑलरेडी थंय डेवलपमेंट काम थोडी जालां आनी हांव फुडेंय म्हाजी आनी कारकीर्द आसा थंय फुडें हांव थंय करतलो आनी थंयच म्हाजें समाज कार्य उरचें ना, फूल फुडेंय वतलें. आनी हातूंत हेज्या खातीर म्हाका लोकांचो साथ जाय. लोकांचो साथ मेळ्ळो जाल्यार हें सगळें सक्सेसफूल जातलें अशें म्हाका खात्री आसा. सर, कंटिन्युईंग तुमचे पॉलिटिकल जर्नी, तुम्ही काँग्रेसींतल्यान कॉन्टेस्ट केल्लें इलेक्शन. यू आर अ व्हेरी स्ट्रॉंग. इनिशियल जेन्ना तुमी एंट्री केली पॉलिटिक्सान तेन्ना तुमचो काँग्रेसींतल्यान वांटो आसलो. ऑल ऑफ अ सडन कपल ऑफ मंथ्स बॅक तुमी चेंज केलें, यू स्विच टू BJP. आय थिंक अ लॉट मेनी पीपल वॉन्ट टू नो द रिजन की तुमी BJPन कित्याक एंट्री केली आनी फुडें तुमचो फ्युचर तुमी BJPन पळयता? म्हाका 2 वर्स जाली. म्हाजे फ्रेंड्स जे वेल विशर्स आसा ते म्हाका म्हणपाक लागले की आतां फुडें मोदीजीचे जे डेवलपमेंट प्लॅन आसा तेंचे जे दूरदृश्टी आसा हे इंडिया फुडें व्हरपाचें आसा आनी हांगा युथाक सुद्दां एम्पल ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळी जे ते रिफॉर्म्स ते करता. ते प्रमाणे म्हाका दिसता लाँग रनाक यूथ आनी आमची इंडिया फुडें वचपाक आमकां खूब हेल्प जातलो. आनी रिफॉर्म्स तेंचे खरें बरें आसा. म्हाका बीन तेंचे आवडले. लाँग रनाक आमकां खूब बेनिफिशियल जातलें. आनी तशें डॉक्टर प्रमोद सावंत सुद्दां हांगा पॅन्डेमीक टायमार तेणी खूब बरें कार्य केलें आसा. कितले कन्स्टेंट आशिल्ले
मायनींग क्लोज एअर आशिल्लो ट्युरिजम कांय ना स्मॉल स्टेट जाल्या कारणान आमकां कांय आनी रेवेन्यू ना स्टील तेणी बरें काम केलें डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुद्दां सो वी आर इन्फ्लुएन्स्ड आनी आय वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएन्स आमचे जे कार्यकर्ते फ्रेंड्स आसा ते म्हाका तेणी सांगलें की यू हॅव टू टेक द स्टेप फुडें वता आनी आमकां फोंड्या आनी गोंयचें समज डेवलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू गो हेड एंड यू टू जॉयन BJP सो तेन्ना हांवें डिसिजन घेतलें आनी आय जॉयन BJP. इनिशियल एक्सेप्टेबिलिटी कशी असली बिकॉज यू कम फ्रॉम अ डिफरंट जेन्ना टसल जाता कार्यकर्त्यांमध्ये तुमची एक्सेप्टेबिलिटी कशी असली BJP या नो बट म्हाका दिसता की खरें म्हाका आमचो संघटन मंत्री सतीश दोंडजी प्रेसिडेंट आमचे आसा तानावडे सर मागीर चीफ मिनिस्टर हेमी सगळ्यांनी म्हाका बरो वेलकम दिलो आनी बाकी सगळे कार्यकर्ते BJPचे म्हाका अशें दिसूंकच ना की हांव दुसऱ्या पावटीन आयला आनी बरें म्हाका आमकां सपोर्ट दिलें तशें म्हाजे आनी बाकीचे कोण आमी म्हाजे वांगडा जॉयन जाले तांकांय सुद्दां बरें वेलकम दिलें आनी अशेंच आमचें तें रिलेशन आसा बरे भशेन आमी चलयता आमचे कावन्सील सुद्दां आमी सगळे आमी 8 जाण BJPचे आसा आनी आमचो अध्यक्ष आसा सो आमी सगळे बरे भशेन चलयता आनी म्हाका खरें बरें दिसलें की हांगा आमकां खूब बरे भशेन आमी फुडें वाटचाल करतले आनी हांगा फ्युचर हांगा ब्रायट आसा गोंयाक म्हाका दिसता हांव युथाक मॅसेज दिवपाक सोदता की तुमी BJP जे पार्टी आसा हेंचे फाटल्यान रावपाचें कित्याक जे मोदीजी जे रिफॉर्म्स जे घेवन आयल्या ते लॉंग रनाक हे युथाक बेनिफिशियल जातले कंट्रीक बेनिफिशियल जातले आनी कंट्री जी ग्रो जावन फुडें वतली हातून आमकां खूब मान आनी सन्मान आंतरराष्ट्रीय नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलार आमकां मेळटलो आनी आमचे सगळे इश्यूज जे आसा ते सॉल्व जातले तुमी पळयलें आसतलें आतां सुरवात जाली आसा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी न्यू एज्युकेशन प्रमाणे 9, 10, 11, 12 आसा हे स्कील बेस्ड बी कोर्सीस येतले हातून पयलीं स्टिरियोटायप आसताले आतां तुमी 9, 10, 11 स्कील बेस्ड जातले तुमकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटली खूब तुमकां स्कील बेस्ड ट्रेनींग मेळटलें तुमकां वोकेशनल मेळटलें सो तुमी 9थाच्यान तुमी डिसायड करपाक शकतले वेदर यू टू गो फॉर कॉमर्स वेदर गो टू आर्ट्स ऑर सायन्स सो दीस इज अ व्हेरी गूड स्टेप हें सुरवात आसा मोदीजीचें आनी म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी BJPचे फाटल्यान रावचें आनी फुडलें जें गोंयचें सरकार आसा जें BJP सरकार येतलेंच आनी तुमी जर सपोर्ट दिलो जाल्यार हातून कांय संभावना ना की BJP सरकार येवचें BJP सरकार तुमचे सपोर्टान युथाच्या सपोर्टान आनी सगळे गोंयचे बाकीचे लोक आसा सगळ्याचे सपोर्टान हें गोंयचें सरकार BJPचें येतलें अशें म्हाका आशा आसा बरें एनदर थिंग इज तुमी फोंडा एरियेन वाडल्या तुमचें ल्हानपण हांगासर गेलां तुमी राजकीय प्रवासूय पळयला एज अ यंग फोर्स तुमी ह्या एरिया कडेन किंवा मतदारसंघा कडेन तुमी कशें इवॅल्युएट करता इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशन्स ऑफ यूथ तुमी ऑब्वियसली तुमच्या वडिलांनी ह्या मतदारसंघान खूब काम केलां वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हाडले हेज्या फुडचो जो तुमी विजन एज अ स्पेक्टेटर मे बी जो पळयता ह्या मतदारसंघा कडेन तो कसो आसतलो ह्या मतदारसंघान म्हाका दिसता पयलीं म्हाका फोकस करपाचें युथाक हांगा जशें आमकां म्हणल्यार इंडस्ट्रीज मॉडर्नायज जाता ऑटोमायजेशनाक वता थंय आतां भुरग्याक सुद्दां आमकां म्हणजे तांकां तशें चेंज जावचें पडटलें ऑटोमेशनाक तांकां चेंज जावचें पडटलें म्हणजे एज्युकेशन सिस्टमान तसो आमी म्हाका दिसता थ्रू आमचे कॉलेज आसा थंय म्हाका दिसता तांकां एक वेगळे स्कील बेस्ड कोर्सीस तांकां दिवपाक म्हाका हांव सोदतां त्या प्रमाणे मागीर ते जेन्ना एंटरप्रिन्युअर जावपाक सोदता जाल्यार हे स्कील तांकां खूब हेल्प जातलो आनी ते प्लस स्कील हेल्प जातलो मागीर ते एंटरप्रिन्युअर जातकीच ते एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतले सो एज्युकेशन एंटरप्रिन्युअर एम्प्लॉयमेंट हे लिंक जातले सो म्हाका ते तातूंत म्हाका कार्य करपाक आवडटलें व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर बिकॉज आमी बरेचदा राजकारणी कडेन पळयता जाल्यार ताका फक्त एक बाबा शिर्वीस दिवपी पळयता किंवा आपलें काम करपी पळयता आय थिंक युअर अप्रोच इज वॉट आय थिंक एवरी इंडिविज्युअल मे बी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियन्स शूड हॅव की लोकांक फक्त शिर्वीस प्रोवायड करपा पुरतें आपलें काम नासचें तर ताका एम्पावर करचो आनी ताणें स्वता आपले व्यवसाय करचो आनी एंटरप्रिन्युअर जावचो आनी ऑब्वियसली दुसऱ्यांकूय शिर्वीस दिवची ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाची खूब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा गव्हर्मेंट स्किम्स सुद्दां आसा ती गव्हर्मेंट स्किम्स तांकां पावोवपाक आमी थंय मदत करतले ओके एक व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हांव तुमकां विचारपाक सोदता इज इन टर्म्स ऑफ युअर पर्सनॅलिटी नाव यू आर व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन म्हणजे म्हाका दिसता जे तुमकां वळखना ते इंटरव्यूचे जर ओदरच्यान पळयता जाल्यार ऑब्वियसली तेंच्यांनी एक नोट केला यू आर व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन ऑब्वियसली यू गीव अ ड्यू रिस्पेक्ट टू दी अदर पर्सन अशा प्रकारचे स्किल सेट्स कॅन यू सर्वायव इन पॉलिटिक्स म्हणजे आमी बरेचदा पळयता राजकारणी की व्हडल्यान उलोवप बोवाळ घालप किंवा असो ओवर द वॉयस उलोवप
अशा प्रकारचे स्किल सेट आम्ही जनरल पळयला इन पॉलिटिशियन्स. यू आर अ डिफरंट ब्रीड ऑल टुगेदर. हाव डू यू एनालायज? ना आय एम ऑलवेज माझं नेचरूच असं अशें पयलींच्यान स्कूल टायमार सुद्दां मागीर फ्रेंड्स सुद्दां तुमकां आमकां म्हणटले की तुमकां सुद्दां सगळ्याक सांग की म्हाजो नेचरूच असो आसा आनी हांवें तें दाखोवन दिलें आसा जे कावन्सील इलेक्शनाक सुद्दां हांव जिखलो. हे सोबर नेचरान तूं खंयचें इलेक्शन जिखपाक शकता. मग तुवें फक्त काम करत रावपाक जाय, समाज कार्य करत रावपाक जाय, लोकांनी जी समस्या आसा ती सोडपाक प्रयत्न करत रावपाक जाय. तें हें करना की तूं सोबर आसूं की तूं लावड उलोवप तें म्हाका असं मॅटर करना. लोक काम पळयता. लोक काम पळयता, लोक तुजें नेचर पळयता, प्लस तूं सोबर आसलो जाल्यार सुद्दां तुका लोक एक्सेप्ट करता अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका तें कॉन्फिडन्स आसा. So let not your mouth do the talking. Yeah. I think your pen or Pen. maybe your actions should do Yeah, the talking. I think it's a very interesting thing, sir. I think ह्या इंटरव्यूतल्यान I think I've known a lot of other things which Ritesh is all about, and not just what I've always been knowing you. Another thing is बरेचदा आम्ही राजकारणान टसल्स पळयता, फायट पळयता. एज वी कम क्लोज टू द इलेक्शन्स आमी एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप जाता. ऑब्वियसली ते आयडियोलॉजिकल असता चडशे, बट ओवर द कोर्स ऑफ टायम मातशे डिफरन्सूय जाता. बट आय विल नॉट टॉक अबाउट दॅट. युअर फादर इज अ स्पोर्ट्समॅन. आम्ही जेन्ना तेंचे कडेन उलयला, ही इज बीन व्हेरी पॅशनेट अबाउट हिज स्पोर्ट्स आणि ही इज वन स्पोर्ट्स थिंग जे आपल्या हितूर एनग्रेव आसता इज स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट. म्हणजे आपूण जिखलो किंवा हरलो ते स्पोर्टिंगली घेवप आणि जेन्ना ते थंय ती मॅच सोंपली काय ताज्या नंतर तें सोंपलें, ताज्या नंतर दुसरें आयुश्य आपलें फुडें सुरू जाता. परत जेन्ना आमी कॉन्टेस्ट करता एकामेका कडेन, वेदर इट इज इलेक्शन ऑर एट अ स्पोर्ट्स अरिना, परत ती फायट आमची सुरू जाता. You have grown up seeing a lot of ups and downs in life. तुम्ही तुमचे सर्कलान पोंडा मतदारसंघात जर म्हणीत हांव जाल्यार थंयसरूय तुमी पळयला टसल जाताना. तुम्ही बऱ्याचशा पॉलिटिशियन भुरग्यां वांगडा यू हॅव ग्रोन अप. हाव डू यू सी दिस? तुमचें रिलेशन हे इलेक्शन पुरते आयडियोलॉजिकल डिफरन्स पर्यंत आसता काय ते खंय तरी तो राग किंवा द्वेष किंवा तो उरता तुमच्या हितूर वेन इवन द इलेक्शन्स आर ओवर? ना हांवें न्ही इतले वर्सां आमी पळयलां, आमी म्हाजे वडील म्हाजे रोल मॉडेल आसा, तांकां हांव ऑलवेज पळयलां की इलेक्शन पुरतीच आमी ते आमची फायट आसता. तेच्या नंतर आमी पळयलां खंयचे पार्टीचे आसूं, तेंचे आमी लग्न कार्य आसूं वा तेंचे कसले कार्य आसूं, आमी सदांच बरें वायट आसूं सगळ्या कार्याक आमी तेंचे हजर आसता. आनी फ्रेंडशीप आमी म्हाज्या वडिलांक केन्नाच सोडूं ना. कसले तो आयडियोलॉजी डिफरन्स आसून सुद्दां कितलो दुस्मान आसूं आमी खंय लग्नाक गेल्यार हात दिता, खंय फंक्शनाक गेल्यार एकमेकाक उलयता. म्हणून म्हाका तेच हांवें इम्बायब केलां आनी हांव सुद्दां तसोच नेचर की म्हाका कोणाचें इलेक्शन जालें ते फायट दिवपाची. इलेक्शनाक जातकीच ते सगळें विसरपाचें, काय हें राग द्वेश कांय दवरपाचो ना आनी असोच म्हाजो नेचर आसतलो. आनी म्हाका तेंच हांवें इम्बायब केलां तेंचे कडच्यान आनी हेंच म्हाजें फुडें हें आसतलें फुडें समाज कार्यान की कोणा इलेक्शना पुरतीच तें आसतलें. कितें आसता ती फायट आसतात न्ही इलेक्शनाक, पूण तेच्या नंतर हांव सगळ्या कडेन रिलेशन कॉर्डियल रिलेशन आसतलें. आय थिंक रवी नायक हॅज दीस करिझमा की कोणाकूय तो पयल्या धपक्याक मेळटा जाल्यार तो आपलोसो करून दवरता. आय थिंक ही सुद्दां कला तुमच्या मदीं आसा. अँड वेन समबडी स्पीक्स टू यू आय थिंक ही गेट्स अटॅच्ड अँड ऑब्वियसली वेदर इट इज इमोशनली, बट तो प्रवास थंयच्यान म्हाका दिसता सुरू जाता. आनी आय थिंक दीस इज समथींग दॅट यू शूड बी व्हेरी हॅपी टू हॅव अ स्कील सेट. आय एम व्हेरी हॅपी बिकॉज आय एम प्राऊड ऑल्सो ऑफ माय फादर. तेजे स्किल्स ते म्हाका खूब हेल्प जाता जिवनान. ओके, जसे जसे आम्ही इलेक्शना कडेन पावता वर्स जशें द नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन तेन्ना तेन्ना वारें तयार जाता. इफ आय मे आस्क यू की इफ टुमारो द भारतीय जनता पार्टी डिसाइड्स to give this opportunity to you or maybe entrust ki baba Ritesh has to contest from whichever constituency in Goa, will you consider this proposal? Yeah, I'll sure contest election if Bharatiya Janata Party leadership तांकां दिसता की हांवें इलेक्शनाक रावपा जाय, तेमी ठरोवपाचें आनी ते ठरयतकीच तेमी म्हाका सांगता थंय हांव रावतलो आनी पार्टीचें जें काम तें म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता. ऑल गोवा खंय म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली हांव तें करतलो. अशें लिडरशिपान म्हाका जें सांगलां तें हांव करून घेतलो. ओके, आणि इफ आय मे आस्क यू की तुमचो अजेंडा कितें आसतलो वेन एवर यू अप्रोच अ कॉन्स्टिट्युएन्सी? तुमचो अजेंडा कितें आसतलो डेव्हलपमेंटल असो किंवा आनी कशें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तेमचे थंय आमकां पळोवपा जाय की कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज थंय कितें जाय. आतां तेमकां थंय हॉस्पिटल जाय, तेमकां अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल जाय, ते शाळा जाय, प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाय, कितें गरजे आसा ते पयलीं आमी म्हायती करून घेवचे पडटली एनी कॉन्स्टिट्युएन्सी. तेच्या नंतरूच म्हाजें विजन डॉक्युमेंट हांव सांगपाक शकतलो.
तर पयलींच बेश्टेच हांव सांगपाक शकना एनी कन्स्टिट्युएन्सी विच एवर इज गिवन टू मी ते Whether it is rural or urban, I think you need to analyze first the problems or analyze the then you problems. have to come down to the solution. What they And require. इट्स अ व्हेरी गुड अप्रोच सर की इट इज नॉट की आपले बाबा हे 5 पॉईंट असतले आणि आपण त्या मतदारसंघाकडे अप्रोच करतलो बट आय थिंक यू नीड टू गिव अ थॉट प्रोसेस टू इट आणि ताज्यानंतर ताज्यातले काही प्रोज अँड कॉन्स भायर काढून देन यू हॅव टू प्रपोज युअर प्रपोजल फॉर टू द पार्टी फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी. रितेश बाब, माय ओनली इंटेंशन वॉज टू अंडरस्टँड यू मोर बेटर अँड ऑब्वियसली हे जे तुमचे जे गुण आसा जे खुबश्या जाणांक खबर ना ते ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या आमच्या व्ह्युअर्सां मुखार हाडपाचो प्रयत्न आसलो. अगेन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आय जस्ट लायक टू विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. आयज तुमचो वाडदीस आणि तुमकां ऑब्वियसली म्हाज्या कडच्यान आनी प्रुडंटा कडच्यान खूब खूब शुभेच्छा आणि तुमचो हांगाच्यान जो फुडें राजकीय प्रवास आसा त्या खातीरूय आमचे खूब शुभेच्छा आसा आणि आय थिंक एंटायर गोवा इज वेटिंग फॉर रवी नायक 2.0 जे येदो व्हडलो तेंचो राजकीय प्रवास आमी पळयला तितूंतलोच थोडोसो आमकां ग्लिम्सीस तुमच्या मदीं मेळचो मे बी वेगळोय मेळचो अशीच हांव प्रार्थना करता आणि देव बरें करूं म्हणटा. हे असले रितेश रवी नायक आमच्या बरोबर इन अ कॅन्डिड चॅट. तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट. एक बरो उद्योजक समाजसेवक म्हणून म्हाजो वांगडी नगरसेवक रितेश नायक हांचो आयज वाडदिवस. हांव आयच्या वाडदिवसा निमित्त तांकां शुभेच्छा दिता. देवा लागीं प्रार्थना करता की तांकां एक उडंत अशें आरोग्य आयुश्य लाभो आनी येणारी जी ताजी राजकीय वाटचाल आसा ते तांकां यश मेळो अशी हांव मागणी देवा लागीं प्रार्थना करता. परतून एक फावट ताका आयच्या वाडदिवसा निमित्त ताका शुभेच्छा दिता. रितेश रवी नायक हांचो वाडदीस आज. एक शिक्षण क्षेत्रांत वावुरपी मनीस, समाजसेवक, तशेंच एक पॉलिटिकल करियर एक करपाक सोदता तर त्या हेका हांव तांकां शुभेच्छा दिता. एक आमच्या वांगडा कावन्सिलर म्हणूनय काम करता. भारतीय जनता पार्टीन हालींच प्रवेश केला. ताच्या म्हणण्या प्रमाणे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचें तांकां काम खूब आवडलेलें आसा. भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे स्थानीक हेजे पक्षाचें काम, संघटनात्मक काम हातूंतय तांकां बरोसो बाकीच्या इतर पेक्षा फरक दिसता. सर हे तेजे ताणें हें पळोवन ताणें आपलें फुडलें पॉलिटिकल करियर करपाक ह्या पक्षाची सिलेक्ट केला, हो पक्ष चूज केला. त्या खातीर हांव तांकां परत एकदां शुभेच्छा दिता आनी देवा लागीं मागता की तांचें कार्य हें जें आसा तें अशेंच लोकां पर्यंत पावचें आनी तांकां तशेंच ताच्या कुटुंबियाक देवा लागीं मागता की तांकां बरें आरोग्य आशिल्लें आयुश्य दिवचें आनी तेंचे कडल्यान अशीच सतत अशी सेवा अशी लोकांची घडची अशें हांव देवा लागीं मागता. म्हाजो कलीग बाब रितेश नायक म्हाजो मित्र. आमची ही मित्रता बरी वर्सां पासून आसा आनी बाब रितेशाक हांव कितलीं वर्सां जालीं पळयता. तो हे सोशल फिल्डान बरो एक्टीव आसा आनी ह्या सोशल फिल्डान एक्टीव आसल्या कारणान हांव बाब रितेश नायक आमी ह्या 2018 म्युनिसिपालिटीन जिखून आयले. बाब रितेश सर कितलेशे शेकड्यांनी मतांनी जिखून आयलो आनी म्हाका इतलें सांगून दिसता की ताका हांव जेन्नाच्यान ताका वळखता तेन्नाच्यान हांव पळयत ताका सोशल फिल्डाची बरी आवड आसा आनी तो हांवें पळयलें त्या कारणान हितून की सोशल फिल्डान तो बरो एक्टीव आसा. कित्याक तो म्युनिसिपालिटीच्यान भरपूर अशीं कामां म्हणजे फाटीं लागून अशीं कामां करून घेता आनी आजुनूय इतलीं वर्सां केन्नाच तो पंडितवाडा म्हणटा वार्ड इतलो हें नाशिल्लो, क्लीन असो निवळ नाशिल्लो. तो आज बाब रितेशा लागून आज हो वार्ड एकदम आमकां निवळ पळोवपाक मेळटा. तेणें वार्डाचें सुद्दां आपलें डेव्हलपमेंट जो आहा हॉटमिक्स करून घेतलेलें आहा त्या कुडक्याक आनी सबंद भितर कोणा उदक नाशिल्लें उदक पावयलां, लायटीचें काम, बाकी सगळें काम करपाक तो थंयच अशें न्ही बाकी कडेन मतदारसंघात सुद्दां सगळ्या भोंवत आसता. कित्याक हांवें म्हाजें एक्सपिरियन्स कित्याक हांवूय तेजे बरोबर चडसो आसता आनी म्हाका इतलें सांगून दिसता की तेजें जें कार्य चल्लां तें अशेंच चालू उरचें. ताका देवान बरें काम करपाक आनी आयुश्य बीन ताका बरें दिवचें. आज तेजो वाडदिवस आनी एवरी इयर आमी तेजो वाडदिवस मनयतात. क्रिसमसाच्या आदले दिसा तेजो बर्थडे आसता आनी देवान ताका ह्या वाडदिवसा निमतान आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें आनी तेजी वाटचाल जी आसा ती फुडें बरी यशस्वी जावची. आज म्हजो वांगडी, म्हजो मित्र, नगरसेवक बाब रितेश नायकाचो आज वाडदिवस. तांकां हांव उनोनीत परबी दिता वाडदिवसाच्या निमतान. तशेंच देवा कडेन प्रार्थना करता तांचें आरोग्य सगळें बरें आसचें आनी मुखार तांची राजकीय वाटचाल आसा ती तांची बरी जावची म्हणून. आज
आमचो कलीग आणि आमचो मित्र बाब रितेश नायक हाजो बर्थडे. सो आय विश हिम अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. विश हिम गुड हेल्थ अँड प्रॉस्पेरिटी अँड मे गॉड ब्लेस हिम अबंडंटली. आज माझा कलिग्स रितेश रवी नाईक काउन्सिलर असतो मेजर म्युन्सिपालिटीचो. त्याचा जन्माचो दीस. त्याच्या जन्माच्या दिसाक म्हजी परबी विशेष हिम मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे. आज रितेश रवी नाईक हांचो वाडदिवस. तेंच्यांनी तो आमचो वांगडी कावन्सिलर जावन आसा BJP मंडळाचो. आनी तेंच्यांनी फोंडे मतदारसंघा खातीर हाज्या पयलीं जायतीं कामां केल्लीं आसा आनी हाजे फुडें देवान तांकां यश दिवचें बरी कामां खातीर. आनी परत एकदां हांव तांकां बेस्ट विशीस दिता. हॅपी बर्थडे रितेश. आयज हांव म्हणजे रितेश रवी नायक वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता. तेजी पयलीं हांव सांगूंक सोदतां, हांव सरपंच आसतना अशीं खूब कामां तेजे कडेन येयलीं आनी तेणें बरो फॉलोअप घेतलो. ती कामां तेजे डॅडी मार्फत म्हळ्यार रवी तरांदक हेजे मार्फत ती कामां म्हाज्या वाडान बरे पैकीन करून हाडलेलीं आसा. आनी आजुनूच तेजी ती कामां ते पद्दतीन बरें चालू आसा. आनी आयजूच म्हाज्या वाडान तेजे हेतून टॉयलेट सुद्दां येयल्ले आसा, बायो टॉयलेट येयल्ले आसा. अशीच कामां तेजे फुडें चालू उरतलीं. आनी तो एक बरो सोशल वर्कर आसा. म्हाका दिसता हो बरो रितेश रवी नायक हो बरो फुडें जी वाटचाल बरी जावची आनी हांव ताका अशीच तेजी फुडें वाटचाल बरी जावची म्हणून ताका हांव वाडदिवसाची हार्दिक शुभेच्छा दितां.